शुक्रारा बोरी फोंड्या हांगासर श्री नवदुर्गा देवतेची जात्रा जाली। सवाशीण बायलांनी दिवजां पेटयली, तशेंच नव्या जोडप्यांनी माणकुल्या भुरग्यांकय वेशभूषा करून दिवजांक घातिल्ली। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।
भितर आशिल्ले 135 वर्सां पयलीं ल्हान देवूळ आशिल्लें तें तेणी जीर्णोद्धार करून मोठें केलें आनी कार्तिक पौर्णिमा ही तेजे पयलीं जात्रा चालू आशिल्ली. कार्तिक पौर्णिमा ही ह्या वर्सा पयले दीस आवाळे भोजन, आवाळे पेड्यार पालखी वता, थंय विष्णू पुजन केलें वता आनी मागीर सगळें महानैवेद्य आसता. रातचो कालो, दुसरे दीस नौका विहार म्हणजे सांगड तो जाता आनी तिसरे दीस सकाळीं फुडें हांगा अभिशेक धार्मीक विधी सगळे जातकीर अवसर काडलो जाता, थोडक्यान भार, आनी तो नारायण देवळा कडेन वता. आमचें पंचीश्ट तें नारायण देवूळ. थंय वचून सगळ्यांक कोल दिवन दिवन येतात आनी तो देवळा कडेन पावलो की दिवजां सुरू जाता. तेजे पयलीं भावीक लोक मोठ्या प्रमाणांत हांगा येतात. भक्तीपूर्वक सगळे श्रद्धापूर्वक म्हणटात तशी सगळी पुजा करतात. सगळी एकोप्यान सगळे जातीचे लोक येवन ही जात्रा मनयतात. अशी ही आमची नवदुर्गा देवस्थानाची बोरीची जात्रा. आमची बरी जात्रा आनी आमी तिशान पयलीं पेटयता दिवजां आनी मागीर आमी नवदुर्गेक पेटयता. 2 दीस पासून आमी उपास धरता आनी आमची जात्रा जाता. आमची वर्सा पयली दिवजा जाता आनी लोकांची मागीर दिवजा जाता. आमची 2 दीस दिवजा पेटता. एक पयली शिवनाती तिशा आनी दुसरी नवदुर्गे बोरी. आमी वर्सान वर्स दिवजा पेटयता आनी सगल्यो बायल्यो एके कडेन एकठांय जाता.